नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा सत्तेर आसा तो मेरेन श्रीराम सेनेक गोंयांत पांय दवरपाक दिवचे नात. पक्षान केली घोशणा. भाजपाचे मुखेल म्हणयारे विल्फ्रेड मिश्कितान केली कुडतरेक गर्जना. गोयच्या उजो पालोवपी दळाकडेन ना गरजेच्यो कितल्योशोच सुविधा. गाडयो जाल्यात काबार. जाय तितले मनीसबळूय ना. व्हड घडणूक जाल्यार जातलो अनर्थ. पळयात खासा रिपोर्ट. ड्रग्स विरोधी फाट्यान मुख्यमंत्र्याक दिलो गोंयांत येवपी ड्रग्साचेर खासा रिपोर्ट. देशांतल्या राज्याबरोबरूच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, अमेरिका आनी चीनांतल्यान येता गोंयांत ड्रग्स. सरस्वतीक दोळ्या मुखार दवरून वाटचाल करता. लक्ष्मी सदांच फाटल्यान उबी रावतली. प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत दोतोर रामाणींचो तरणाट्यांक सल्लो. आनी क्रिकेट आनी बास्केटबॉल संघटने उपरांत आता गोंय टेबल टेनिस असोसिएशनाचेरूय नेम मोडल्याचे आरोप. पणजी टेबल टेनिस क्लबान मागली असोसिएशनाच्या पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे. नेम मोडले नात म्हणटा असोसिएशन. आता खबरो विस्तारान. भाजपा सरकार गोंयांत सत्तेर आसा तो मेरेन श्रीराम सेनेक गोंयांत येवपाक दिवचे नात अशी गर्जना भाजपान केल्या. पक्षाचे मुखेल म्हणयारे विल्फ्रेड मिश्कितान ही गजाल कुडतरे जाल्ल्या एका सुवाळ्यांत स्पश्ट केली. दुसरे वटेन फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय आनी आदले मंत्री बाबू आजगांवकारांनूय श्रीराम सेनेचेर बंदी घालची म्हणून मागणी केल्या. This Ram Sene has no credibility anywhere in India and so mutalik. So I do not understand how this self-appointed guardian of Indian culture is being praised or is being so much talked about by the self-appointed guardians of Goan culture. Bharatiya Janata Party has gives no importance to Ram Sena and Mutalik. That will make it very clear. Mutalika and Ram Sena Goan Sabal na and Kenna Aspana General BJP Sakirapana. That assures the country. Konak Dipati government. No Mutalik, no Sena in Goa as long as BJP is in power. South Goa MP has advised the Ram Sena to do social work and felt that its entry need not be banned, because if you ban it, it will come under some other name or other label. Now I find this very shocking that the MP did not utter or did not let his own government know of this in 2009 when the Ram Sena was banned by the then Congress government. Sudden volte face by some senior Congress leaders is to gain sympathy from the Chief Minister, especially in the light of his declared scheme to withdraw cases against politicians in the state. राम सेनाचे आमचे साथ विरोध आणि जो या विरोधाचे जी चळवळीक आसतलो तेका आमचो एसोसिएशन फुल सपोर्ट करतलो. कारण आमकां हांगा सेक्युलर राज जाय, धर्माचे राजकारण आमकां नाका. आमकां जाय हिंदू मुस्लिम कॅथलीक सगळे एकठांय वागपाक. मनोहर पर्रीकर खरो प्रामाणीक हा आणि ताणें दाखोवन दिवचो आपले जे भितरली ताकद की असल्या जे जातीवाद हा तांकां आमी लागीं धरची न्हू. गोंयच्या उजो पालोवपी दळाकडेन जाय तितली यंत्रां आनी जवान नात. उजो पालोवपाक वापरतात त्यो गाडयो सामक्यो काबार जाल्यात. जायती यंत्रांय नात. अशा परिस्थितीत जवान कशे बशे उजो पालोवपाची आनी हेर आपतकालीन कामां जीव धोक्यान घालून करतात. इतली वायट परिस्थिती आसतना कसल्याय घडणुकेक तोंड दिवपाक गोंयचे उजो पालोवपी दळ तयार आसा अशें दळाचो संचालक अशोक मेनन म्हणटा. मात मुंबय जाली तशी व्हड घडणूक जाल्यार कितें जातलें तें सांगूं नजो. Firefighting vehicles, the government has approved. There are some vehicles which are to be condemned. So our honorable CM has approved the condemnation also, and we are in the process of now fabricating new vehicles, and we will be putting out tenders as well. So that for that we require a little more funds.
So I have also sent this to government to give us in the supplementary batch. So that is also the proposal is with the government. As far as the infrastructure is concerned and the firefighting capability, we are very confident to tackle such fires. In the past also we have done. But however, if we are equipped much more and given more firefighting personnel, where there is a imbalance in the firefighting personnel, so that also if we can get, I think it will serve the purpose. State is already having an aerial ladder platform, you could see, and a 32 meters aerial ladder platform, which is placed in the headquarters. Around 300 lakhs to buy a turntable ladder, which again a 32 meters turntable ladder. We have an ALP, aerial ladder platform, and the turntable ladder is for a different purpose altogether. So we have sent the proposal to government now. It is awaiting approval from the government. Each year we are upgrading with this heavy equipment because the cost of these equipments are quite high, and we have to get it from abroad. Government has approved the fire station land at Pato, which I think by this year it should be ready, and the Honorable Chief Minister assured that the station will be handed over to the fire and emergency services. गोंयांत चलपी ड्रग्साचो नॅक्सस मोडून काडपाचे दिश्टीन मुख्यमंत्र्याच्या आदेशावेल्यान गोंय पुलिशेन मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमेचो पयलो पावंडो म्हणून गोंयांत खंयचे ड्रग्स येतात ताचो सविस्तर अहवाल ड्रग्स विरोधी फाट्यान गृहमंत्री मनोहर पर्रीकाराक दिला. देशांतली राज्यां सोडात गोंयांत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, अमेरिका, जर्मनी, हॉलंड आनी चीन अशा जगभरातल्या देशांतल्यान ड्रग्सां येतात हे ह्या अहवालावेल्यान सिद्ध जाला. गोंयांत ड्रग्साचो विखारी धंदो दिसान दीस वाडत चलिल्ल्यान तो मोडून काडपाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ड्रग्स विरोधी फाट्या कडल्यान गोंयांतल्या ड्रग्सा विशीं अहवाल मागिल्लो. ताचो पयलो भाग म्हणून गोंयांत खंयच्यान ड्रग्स येता ताचो अहवाल पुलिशेन गृहमंत्र्याक दिला. हे अहवाला प्रमाण मांद्रेक्स हे चीनांतल्यान येवपी ड्रग्स गोंयांत दक्षिण आफ्रिकन नागरिकां मदीं खूब फामाद जाला. कॅनाबिस आनी हेम्प हे ड्रग्स हिमाचल प्रदेश, काश्मीर आनी नेपाळांतल्यान येतात. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आनी राजस्थानांतल्यान अफू येता, जाल्यार हेरोईन पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, उझबेकिस्तान आनी कोलंबियांतल्यान येता. LSD हे ड्रग्स दक्षिण अमेरिका, जाल्यार एक्स्टसी हे ड्रग्स हॉलंड, जर्मनी आनी अमेरिकेंतल्यान येतात. ह्या अहवाला उपरांत गोंयांत जगभरांतल्यान येवपी ड्रग्स आडोवपाक गोंय पुलिशेक दिशा मेळटली अशी आस्त सगळे बाळगून आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.